कंडिशन झाला हो एक ड्रीम प्रोजेक्ट असलेलो माझो न्हू तो आमच्या अख्ख्या मुरगांवच्या लोकांचो असलेलो खूप लोकांनी निंदा केली माझी कोणे म्हटले हांव फोटींग उलयता आनी कितें कितें बाबा प्रोजेक्ट जावूंच शकना तेन्ना 8 किलोमिटराचेर चिखले हॉस्पिटल आसा बट आयज हेल्थाक कितलो इम्पॉर्टन्स आसा तो म्हाका खबर आसा आयज हेल्थ म्हणटा ते सारकें नेसेसिटी आनी एक हॉस्पिटल आमचे अशा जाग्याचेर जावप जो एक प्रायम लोकेशन आसा आमच्या अख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक हेचो फायदो जातलो कित्याक आयज जीव वाचोवपाक लागून 1 मिनिट सुद्दां इम्पॉर्टंट आसता आयज कितले 9 किलोमिटर 8 किलोमिटर असले सुद्दां लायक 15 किलोमिटर हांगा जर मनीस 1 मिनटान पावोंक शकता तर ते 1 मिनटाचो असो व्हॅल्यू आसा आयज त्याच प्रमाणे आमी RMD जी आमची असलेली ती आयज वाडयलेली आसा व्हडली कितें फॅसिलिटीज वाडयलेली आसा वेलनेस सेंटर स्टार्ट केलेले आसा आमी एम्बुलन्स हर्सवेन फॅसिलिटी मॉर्गाची फॅसिलिटी हे सगळे स्टार्ट केले कित्याक हे नेसेसिटी हे लोकांक डे टू डे लायफाक जाता कितें मरण आनी जिवन हे देवाच्या हातीन आसा बट केन्ना गरज पडल्यार हे वस्तूची हे कोणूच सांगूंक शकना बट ही तयारी फुडें लोकांक त्रास जावचो ना म्हणून ही करची पडटा आनी म्हाका दिसता हे हॉस्पिटल जाल्या नंतर हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या मुरगांवच्या लोकांक मेळटलो हे कोण उलयता तेंची तोंडां ऑटोमॅटीक बंद जातली म्हाका तेंचेर कांय उत्तर दिवपाचें ना तांकां कोणाक बोप मारता कोण भोगता तांकां भोगूनय म्हाका कांय फरक पडना आयज आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी दाखयलो आयज हे जे फावंडेशन स्टोनान जे आयज सगळे जाण आमचे मानांनी उपस्थित असलेले हो जो क्रावड तुमी पळयलो आयज जो येयलो इतलो हजारांनी लोक हांगा उपस्थित रावलो असो पेंडल सगळे जाण ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्वता म्हटले मिनिस्टर विश्वजीत राणे म्हटलें कितें फर्स्ट टायम आमी पळयता कितें गव्हर्मेंट फंक्शनाक येदो व्हडलो पेंडल घातलेलो आसा म्हणून केन्नाच खंयच्याच गव्हर्मेंटाक येदो व्हडलो पेंडल घालूं ना हो फर्स्ट पेंडल म्हणटा येदो व्हडलो पेंडल घातलेलो आसा ज्या पेंडलानूच 4-5 हजार लोक उबे बसोंक शकले असो येदो व्हडलो भव्य हो पेंडल घातलेलो आसा आनी म्हाका खूब समाधान मेळ्ळें आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांनी हांगा उपस्थित रावन दाखयलेलें आसा कितें बाबा हो प्रोजेक्ट तांकां तितलोच गरजेचो आसा तितलो बाकीच्या सगळ्या लोकांक आसा तो आख्खे हो मुरगांवचे लोकूच फायदो घेवपा ना वास्कोचे लोकूय फायदे घेतले आनी सगळी फॅसिलिटी म्हळ्यार 4 फ्लोराचे हे हॉस्पिटल येतले तेच्या भितर सगळ्यो फॅसिलिटीज दवरल्या भितरली जी प्रायमरी सायडीकसून ती सारकी आमचे इवन आमचे सगळे जे डिलिव्हरी सेक्शन हे सुद्दां दवरलेलें आसा मेन म्हणटा ते डायलिसीस 10 बेडी फक्त डायलिसीस दवरलेले आसा कित्याक आयज आमी पळयता चिखले हॉस्पिटलान बेड कमी पडटा सो हांगा हांवें ऑलरेडी अरेंजमेंट केलेले आसा सो म्हाका दिसता आयज जो लोकांनी म्हाका आशिर्वाद दिल्लो आसा हेजेर दिसून येता कितें हो जो प्रोजेक्ट आसा सारको लोकांक जावप आनी हांवें आयज पर्यंत जे प्रोजेक्ट घेतला जे लोकांच्या हिताक लागून घेतलेले आसा लोकांक जो फायदो जातलो ते घेतलेले आसा आनी आयज आमचे ह्या फावंडेशन स्टोनाक इनॉग्रेशनाक आमचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उपस्थिती लायली आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आमचो चेअरमॅन GICDCचो मायकल लोबोल आनी आमचो खासदार राज्यसभेचो सदानंद शेट टानोडे हे उपस्थित बाकीचे सगळे ऑफिसर्स आनी सगळे जाण उपस्थित रावले परत एकदा सगळे आमच्या मुरगांवच्या लोकांक जे हांगा उपस्थित रावले तांकां सगळ्यांक हात जोडून धन्यवाद म्हणटा सर सीएमान कुत्री म्हटलं की सर सीएमान कुत्री म्हटलं की तुमचो 25 इयर्स प्रोजेक्शन हा इतले तुम्ही डेव्हलपमेंट प्रपोजल आणि केल्ले हा पळय डेफिनेटली जो विचार आसा पळय आमचो टर्म आसता 5 वर्सांचो बट त्या 5 वर्सान फुडले जे हांव करपाक सोदता हो विचार हातात घालचो पडटा आनी तेच्या लागून हे हॉस्पिटल जालें त्याच प्रमाणे फिशरमॅनाक लागून जे आमचे बायणा देस्तेवेचे फिशरमॅन आसा पावसाळ टायमार तांकां थंयसर बोटी दवरपाक मेळना आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅना तेंच्या लागून सुद्दां हांव थंयसर 22 फुटीची जेटी बांदता क्रीक बांदता त्या क्रिका भितर पार्किंग करपाक लागून हे अरेंजमेंट केले तांकां केन्ना नेट बायंडींग शेड नासले तेजी अरेंजमेंट केल्लेले आसा तांकां रॅम्पाची अरेंजमेंट केल्लेली आसा त्याच प्रमाणे आतां उदकाचो जो इशू आसा तो उदकाचो इशू हो फुडें कसो सॉल्व करपाचो हेजो विचार आतांच केल्लो आसा हांवें तेच्या लागून ह्यो 2 ट्वीन टँक आमी बांदली तेजे पेक्षा फुडलो जो घातलेलो आसा प्रपोजल घातलेलो आसा डायरेक्ट लायन आमकां मुर्मागोवा सड्याचेर ही दिवची म्हणून ती आमची सेक्शन जाल्या फुडल्या 6 म्हयन्या भितर जो उदकाचो इशू आमच्या सड्याचेर आसा बोगद्यार जेटीचेर हो फुडल्या 6 म्हयन्या भितर 100% सॉर्ट आउट करून घेतलो हें आश्वासन आमच्या मुरगांवच्या लोकांक दिता आनी म्हाजें जे फुडलो जो विजन आसा तें हांव लोकांक लागून मुरगांवच्या लोकांक लागून हें करतलो आनी आयज जे प्रमाणे सीएमान आयज सांगले उलयले सगळे जाण उलयले ते लोकांनी सगळ्यांनी आयकला सगळ्यांक दिसता आनी लोकांचो जो आयज आपुलकाई आनी जे भावर्थान ते म्हाजे कडेन आयज एटॅच आसा आनी जे प्रमाणे ते येयलेले ना स्वार्थ आपलो कसलोच नासतना हे लोक सगळे जाण आयज उपस्थित तेजे लागून खरोच हांव तांचो आभारी आसा. That is the need of a petrol pump, you said. There was no plan of a petrol pump, but when I came to know this place where we were supposed to build a hospital, the municipal council
some of the councillors wanted to put a petrol pump over here. So I was very shocked to hear that Baba, such a prime place, why we want this petrol pump instead of the hospital. They said no, we want to have petrol pump. Then instead of, because the land was with the urban development, then I transferred that land to revenue department, and from revenue it has transferred to health department, and that's why we are having a 20-bedded primary health center. But I did not wanted to discourage, or I did not wanted to take a revenge just because the councillor are saying that they wanted a petrol. So I have made an arrangement for a petrol pump also. So the petrol pump is coming next to this project only at the Sada jail, where there was a jail. So in that jail premises, we are putting a government petrol pump for the public of Mormugao. So even we are listening to my opponent who are there, for I will take care of them also, and I have not done any revenge politics till date, nor I have harmed anybody, or I have not taken the revenge of anybody.